जे आता म्हादय नदीचे जे आता प्रश्न आता जो मेन असा ताज्या खातीर तेजी शिवसेनेचे शिष्टमंडळ गोयचे राज्यप्रमुख उपराज्यप्रमुख जिल्हा प्रमुख दोन्ही आणि जिल्ह्याचे सदस्य हे सगळे सिनियर लोक ते वचून हे पळोवन आयले म्हादय नदीचं उगमस्थळ खंय आसा ते पयलीं। मागीर आमी कणकुंबी गांवाक विजीट केली तेन्ना आमकां कळलें की तेंच्यांनी एक्चुअली तो अंडरग्राउंड डायवर्ट केल्यात आणि आता जे कितें चल्लां ते हे नावाचे फक्त हे चल्लां दाखोवपाक खरी गोंयकारांची फटवणूकच आसा आणि थंयचे लोकय त्या जे डायवर्शन करून अंडरग्राउंड घेतल्या ताचे खातीर थंयचे एक माऊली देवळाचो मंडप पडलो थंयची जी तळी आशिल्ली ज्या जाग्याक म्हणटा मलप्रभेचें उगमस्थान म्हणटा किंवा दुसऱ्या नदी ती नदी पण थंय ते कोसळ्ळ्या खातीर थंयच्या कणकुंबीच्या म्हणजे कर्नाटकाच्या लोकल लोकांनी हे काम बंद दवरलें कित्याक कदाचित अशें दिसता की त्या देवाक कितें लागतलें अशें म्हणूंक शकता। दुसरी गजाल आयच्या पेपरान आयला कर्नाटकाच्या खंयच्या तरी मंत्र्यान आणि लिडरांनी सांगलां की जर तुम्ही जर म्हादय प्रश्न फॉलो केलो किंवा म्हादय प्रश्नाचेर जर गोंयकारांनी जर हे केलें की आमकां उदक दिवचें जाल्यार कर्नाटक सरकारान हे जे लोक आसा ते आमकां जे ज्यो डेली उपयोगी वस्तू आसा त्यो आमकां धाडच्यो ना जशें दूध भाजी किंवा आनी कितें वस्तू आसतल्यो। आमचें तांकां जाहीर आव्हान आसा तुमच्यात की तुम्ही हे जे तुम्ही वस्तू सांगता ह्याचो व्यवसाय चड करून कर्नाटकांसून आयिल्ले लोकूच गोंयांत करतात आणि त्यांचो तुम्ही जर रोजगार मारता राजकारणा खातीर म्हणजे तुमकां कर्नाटकाच्या खऱ्या लोकांचेरय प्रेम ना तुमकां दोगांक आमच्या सरकाराक आणि तुमच्या सरकाराक फक्त समाजात राजकारण करून या उदकाच्या नांवान हांव व्हडलो की तूं व्हडलो करून लोकांक फटवणूक चालू। आमचें म्हणणें आसा जर तेंच्यांनी अशें जर भाजी बंद करता म्हटलें आमचें तर म्हणणें आसा दम आसा तेंचें आमचें म्हणणें आसा हिंदीन सांगूया जाय जाल्यार ताका कोंकणी कळना जाल्यार अगर तुम्हारे में दम है तो कर्नाटक से भाजी दूध पानी जो कुछ होता है मत भेजो। शिवसेना पार्टी भारतांतसून खंयच्यानी ह्यो सगळ्यो वस्तू गोंयकारांक तेंच्या पेक्षा सवाय आमी करून दितली।